राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष जाल्ले आसात. त्यांच्या कारकिर्दीक आमी तांकां पार्टीचें यश आवडत आसतनाच भारता भितर त्यांचे भारतांक तेंचें कंट्रिब्युशन लाभतलें आनी भारत देशाक आनीक उंच पांवड्याचेर येवपा खातीर ते अनमोल कार्य करतले अशें आमी काँग्रेस पार्टीचे वतीन सभाघराचे वतीन तांकां आमी अभिनंदन ठरावाक आमी शुभेच्छा दितात. It's a matter of great pride. In fact, it is very historic occasion. सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसीक दीस व्हडलेशे बरें ना आनी म्हणून ह्या नेतृत्वाची खरी कसोटी आसा आतां आनी ताका काम करपाची उमेद आसा. No doubt, like how Atal Bihari Vajpayee said, we may be down today, but a time will come when we will be again back where we were. And I'm proud to say it again, Speaker Sir. And I want to congratulate Rahul Gandhi ji for taking up a leadership. So आज हो लीडर जाला, हो लीडर मुखार देवान ताका बरी मोद दिवची, बापाचे भाशेन बरें काम करपाक आनी बरो जावचो तेजे भाशेन हांव कॉंग्रेच्युलेशन करतां. ताच्या फाटल्यान गार्डन एंजलान रावचे आनी ही ओल्डस्ट पार्टी ही ताणें हे फुडें व्हरोन आपले जे कितें गूण आसात त्या गुणाच्या आदारान ह्या पक्षाक परत पयलींची उभारी हाडटलो. Let us hope and pray that God give him strength to work for this party and bring it to the helm of affairs. राहुल गांधी बीन ह्या देशाक आनी गरिबांक न्याय दितलो. From the ruling side, anybody wants to say? Honorable CM. I join in congratulating because it's an event which has happened, though it completes the circle of Dynasty once more. Still, I think it deserves the congratulations.